फादर ते मरतच तांचो काश्याव कसो भायर काडतात जाणा ते जिवंत आसतना सारके अशे घट मान अशी वयर करून मरतच तांचो काश्याव आडवो तिडवो काडचो पडटा कित्याक ते बारीक इस्कातींतल्यान काडटना ताका उबें काडूंक जाता ना पळय अशें अशें करून कसोय करून भायर काडचो पडटा देखून म्हाका हांसो येतात आनी फुडें जें कितें ताणें म्हणलें तें आयकून म्हाका हांसो आयल्यो फादर जेन्ना हांव मरतलो ह्या म्हज्या घरांतल्यान म्हजो काश्याव असो येतलो आडवो तिडवो न्हय पळया हो सादो मनीस एका ल्हान घरान जियेतालो पूण ताचे थंय एक अभिमान आसलो बाबा हांव ल्हान न्हय कोण तरी म्हाका आपणाचो म्हूण वळखून घेता आयचें वाचप आमकां आपयता आमी खालती जावया दुसऱ्यांचें आयकुया ह्या संवसारांत आमी एक एकल्यान जियोवपाक जायना कितलेय दुडू आसूं भांगार आसूं कितें आसूं ना आमकां दुसऱ्यांचो आधार जाय देखून आमी एकवटान जियोंक जाय त्यो मुयो पळया मूय एक एकली आसता ना त्यो एकवटान जियेतात हो ती पळय आतां रस्त्यार सुणीं आसात पळया कोणाची न्हय ती पळया ती एकठांय रावतात कशी रावतात पळया दुसऱ्यांक त्रास करतात ती गजाल वेगळी पूण ती एकठांय जियेतात चडश्यो मनजाती एकठांय जियेतात मनीस मात्र पळय असो स्वार्थी कित्याक आमी काळखाथान उजवाडा कडेन येवंक ना आयच्या पयल्या वाचपान सांव पावलो कोलोस्कारांक म्हणटा हांव तुमचे पासत मागता आनी अर्गां दिता कित्याक काळखाच्या जिवितांतल्यान उजवाडाचें जिवीत हें देणें तुमकां मेळ्ळां आमी आतां उजवाडाचीं भुरगीं पूण आमी खरींच उजवाडाचीं भुरगीं काय आमचें जिवीत पळोवन हेर धर्माचो लोक म्हणत काय बाबा ही आमचे परस वेगळी वा आमी तांचे परस पास्ट आज जर आमचें जिवीत सगळ्यांचें आमचें पाद्रींचें सयत आनी माद्रींचें सयत जर जेजूच्या मोगान भरलेलें आमकां पळोवन आमचें जिवीत पळोवन लोक जेजूशी येता आसलो आज तो कित्याक येना कित्याक म्हणजे आमी जेजूच्या त्या उजवाडान भरूंक ना आजून आमच्या जिवितान काळोखूच चड आसा आमी मागुया आमच्या जिवितान जो काळोख आसा तो देवानूच पयस काडचो